मस्त मस्त धन्यवाद. भागवत पुराण कोंकणी हांग उपस्थित आशिल्ले सकड मालगड्याले आशीर्वाद निमगिताची गुरु आणि गौरांगाले आशीर्वाद निमगिताची आयचे सेशन सुरू करूया. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. स्क्रीन शेअर करता. आम्ही फुडली सेशन ಅಂತೂ ಜಡ ಭರತ ಮಹಾರಾಜಾಲೆ दोन्ही लाईफ पळयलेले आसा नवा आता आज तागेले तिन्ही लाईफाचे ಬಗ್ಗೆ डिटेल जावन पळया. आज आम्ही पळोवचे वतसचे अध्याय 9 ओदकून 14 ते 9 10 11 12 13 14 मस्त मस्त डीप वचना कसला म्हळ्यार हो मस्त तागेले तत्व सांगिला आसा जड भरता ना हे भागवतम हे अंकिता माताजी मग सेशन जाल्ली कुळे कुडगस्करी अनेक कसं एक विषय सांगचास मग ओके हा माताजी. ना हा मग विसरता. हम्म हा हे भागवत रिलेटेड अच्छी जाल्यार हे काणी रिलेटेड नाही. आम्ही पळयले एकलो राय आशिलो भरत तो व्हडलो भक्त आशिलो जाल्यार तो चड भक्ती करची खातीर तागेले सान प्रायरीची तागेले राज्यभार सोडून रान्ना येता एक हिरणा वैरी अटॅच जावन डियर जिंके वैरी अटॅच जावन तागेले भक्ती साधन करचे सोडता कडे तान मरची टायमार तो हे हिरणाल उडगास कोरनो तागेले दोन्ही लाईफ जाता जिंके हिरण. इतली ते आम्ही ऐकल्यांची आता आमक दिशा पुरो हो एक मानव आशिलो एक प्राणी जाल्लो. ते एक नमुने डिग्रेडेशन नवे भौतिक संसारांतू एक मानव जन्म आशिलो वापस प्राणी जावच म्हळ्यार लो उणे तर जाल्यार मेटीरियल प्लॅटफॉर्मान पळयल्यार हे उणे डिग्रेडेशन जावन आसचा पुरो बट जाल्यार कसं की स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्मान कसं जाता आध्यात्मिक लेवलार पळयल्यार हो भरत आशिलो तदन आशिल्ले एक भक्ती लेवल केन्नाय उणी जावची ना. भक्तीन ते एक बेस्ट म्हणाली तुम्ही कसं नाही भक्ती खातीर कराची ते केन्नाय उणे जायना ना ते नष्टय जायना तुम्ही कितले लाईफ वचोची ते खंय तुम्ही राबोवन आसताचे ते नको मुखार तशे भक्ती लेवलार पळयल्यार भक्ती प्लॅटफॉर्मांत हाणी केल्लेले भक्ती हे स्टेजान तू आनीक चड जाता हो स्थिर जावन आसता. तान केल्लेले मिस्टेक ताक कळता कडे ताक मेळता एक नेक्स्ट जन्म हो भक्ती केलेले निमित्त हो हिरण्य जाल्यार बाई ताक ताणी केलेले फुडली लाईफाचे कंप्लीट उडगास आसता. नेक्स्ट तो देवाले आलोचन करचे निमित्त ताक नेक्स्ट मेळ्ळें एक वापास एक मानव शरीर त्या शरीरांत बाई तागेल नाव जावन आसता भरता. तो एक ब्राह्मणाले फॅमिलीन तू जन्म घेवन आसता तागे ल्हान अम्मा ब्राह्मण जाल्यार बाई तक्क नाव येता एक जड भरता कसला का म्हण पळया तो नववा चॅप्टर अंतो आम्ही वैवेर पळया कसं अस म्हणून जड भरता तागेल अन्नाक दोग जण बायल आशिले फर्स्ट बायलेले दकून 9 जण चेडू आशिले आणि जड भरता दोन्ही बायलेले पूतू आणि ताका एकली बहिणी आशिली. तो ऍक्च्युली भरत जड भरत जावन आसल्यार बाई तो भितर दकून अंतरंगा दुखून केदनाय तक दोन्ही लाईफाचे उडगास आसा भरत महाराज जावन आशिल्ले जुवय हिरण जावन आशिल्ले जुवय दोन्ही लाईफाचे कंप्लीट उडगास आशिल्ले निमित्त तो फुल टाइम कृष्ण भक्तीन तू दृढ जावन आशिलो केदनाय कृष्णाले स्मरण करचे
तक एक भई आसिले हाँ बिनी वापस मेगेले आनु अम्मा का पुरे कसरे मोग करचे तन्नी सांगिले पुरे करचे तश पुरे केला वापस अटॅचमेंट जावचा शूर जाता नक्का हाक ऑलरेडी पूरा ಗೊತ್ತಸಿಲ್ निमित्त हो दृढ जावन कृष्ण भक्ती मात्र ध्यान दिता खंयचे अटॅचमेंट ताक वचना भायर दकून वयतना म्हणे पिसुशी करता तागे ल्हान ताका मस्त मोगारी मस्त परे शिकयत ताका मंत्र परे शिकोवचे ट्राय करता एटलिस्ट संधी संधी कर रे म्हण शिकयता तो पळयला कल्ला केल्लो ना जाल्यार ना इतली सुलभ आचे मनेक सन चेडूवांक शिकयल्यार कळटा ते मागीर ताका कळना तितले एक नमने पेद्द पेद्दशी करता ना रे म्हळ्यार न्हांवच्या कळना नाणी वच्च्या कळना खावच्या कळना प्रती एकक पेद्दशी करता एक्चुअली पूरा ಗೊತ್ತಸ कांय ಗೊತ್ತ नातेल म्हणके करता केल्लारीच एक अटॅचमेंट येवची ना म्हाका कांय नाका हे जन्मांत कसंय नाका आत्म साक्षात्कार आसता का ताका तो म्हाका कसंय नाका आमी केल्लारीची अटॅचमेंट चड जाता म्हण सांगून हें करता कोणालेय एक संग करू वचना उल्लोचे वचना उल्लेना पट्टशी बेसून असता कसं नाही आपल्याला ऐकना तरी म्हण करता ऐकत ऍक्च्युअली त्यापशी करता हम्म तर तशी तो करचे निमित्त आळसुशी बेसून असता म्हणून तागेल नाव येता जड भरता म्हण सांगून कडेरी तागे ल्हान ताका मस्त शिकोवचे ट्राय केलो कांय शिकनी तागेले आनु प्राय जातरी आनु अम्मा दोगय गेल्लेंची हो तदना कसने तागेले अण्ಣ ಪುರಸನ तागेले बाबा पुरे हक्क कसने सीकोन प्रयोजन तागे ल्हान पूरे सीकोन ट्राय केला कांय प्रयोजन हागेल आंग पुरा दष्ट पुष्ट आस हो आमगेले गद्द्यांत काम करूक बेस्ट म्हण सांगून ताका गद्द्यांत काण घालताची मस्त काम दिताची हो कसं सांगल्यार करता केल्यार केलो ना जाल्यार ना कसं सांगल्यार करतसिलो जाल्यार कसं जालें हे बाब्बा वाले बायले ना बाब्बा वान पुरा हाक कसं खाण दिवचेसिले ते कसं नाही मुळा लागील शीत पुरा आसना तपला मुळा लागून ते काळे येता ते मुळा लागील शीत कुसील कालचे पैचे रांदई असल पुरे दिवचे जाल्यार बाई जड बरता कांय उरलेना कसं येता ते तशी स्वीकार करतसिलो हेंच देवाल इच्छे म्हाका हेंच मेळका म्हण आश आशिल्ली देवाक जाल्यार हेंच असो मेगेल कर्म बंधन प्रारब्ध पुरा हाजी निमित्त वच्चे म्हण जाल्यार हेंच हांव स्वीकार करता म्हण कीड आयलेले कुसिले बुश्ट आयले पस असल पुरा रांदा पुरा हांड दिता आसले हो नुत तोंड दंपून खात आसिलो तो केल्ले समजायनी म्हणून मारता आसिले चळयता आसिले बिश्टयता आसिले खंयच्या तो ಮತ್ತೆ वाईट कोण घेना कांय कळना तिला म्हण कर तो तन्नी मात नाही बाब्बा मात नाही तागेल रिलेटिव्स लागीं घराचे फ्रेंड्स वतल येतले पुरा जन हक्का एक रास चळयता आसिले मस्त पुरे करता आसिले हो खंयच्याके केर घेना खंयचेय ताका पडलेले ना तशी हो तागेले जीवन चलता आसिले कडेरी तो ताका रान्ना खाण घालताची हो हंगाई प्रयोजना फील्ड वर्करच्याकय म्हण सांगून हो एक दिवस रान्नांत आसता तदना ते रान्नांतू मस्त डाकू जन आसना डकाईत चोर चोराले गँग असता त्या गँगात तांगेले एक कसने नवे एक ರೀತಿ तन्नी एक केलेले तसले ಕೆಲವು ಜನ ಆಸನ मस्त पुरे तांगेले ओन पूजा नमने नमने पुरे करता तशीची तन्नी एक तांगेले एक पद्धत कसं म्हळ्यार हो कोणाकय एक नरबली मनशाक एक बली दिला रे काळीक आमका मस्त पवर येता तादन आमका चोराणी करता कसं नाही प्रॉब्लेम येना तशी आम्ही एकल्याक सोदुया म्हण सांगून सोदूच्या वताची साधारण मेळता पुरुष पशु म्हणतात या बलीक हो पुरुष पशु जावन हो मेळता जड परत हो काय आसूनय प्रयोजन ना कसने काम करना मात्या वचना पेद्दा पिसवा असल्यांक काण वरया कसने आमका बली जाल्ले हो आसूनय कष्ट ताकय म्हण सांगून तांणी पुरा हक्क तांडून व्हरताची तांडून व्हरनाक नाणोन चंद करून काळी लेद्राक अगेल गळ कट करूक म्हण सांगून गळ लेद्रा अशी दवरताची आणि त्या चोराल मुख्य असत व एक तागेल खडग काण तागेल गळ कट करू म्हण सांगून खडग वैर करता तक्क ते पळोवन काळीक तडसू जायना त्या मूर्ती बेತ್ತೂನು काळी भायर येता पळय चित्रांत मूर्ती बेತ್ತೂನು काळी भायर येवन आठ हात तिक्क आठ हत्तांत आठ आयुध दौर्न
ते पुरा चोराक रापा 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 म्हण तांगेले गळ कट करता. हम्म. ते आयलेले ते तांगेल रगत ती ते आसिल तेगेले गण पुरे पिशाची भूत तांग पुरे पियाच रे म्हण सांगून सांगता. तांकां कट करत कसला कट केलाय तशी केल्ली काळीन म्हळ्यार तिक गोतस हो जड परत काही ऑर्डिनरी नाही. तो तो एक పెద్దशी ऍक्ट करची मात्र तो ऍक्च्युली आत्मसाक्षात्कार मेळ्ळें तसले एक मुक्त आत्मा. तो एक होड देवाल भक्तू असल्यांक देवाक केदनाय भक्ती केला री केदनाय रक्षण तो करताची योगक्षेमम वहामी हम. हो आपयल की ना की देवाक जाल्यार ही देवाल एक काम रक्षण करचे ही काळीक बाई तिक्काची पूज केला री कोणाकी चड इष्ट जायना. ती काळीक इष्ट जायना जाल्यार देवाल पूज केला री काळीक वे इष्ट जाता. देवाले कसने देवाल म्हणारी कृष्णाले भक्तांक वाईट जावच्याक काळी समेस सोणा अशी पूर चोराक मारयले कडेरी हे पुरं आमगेलो जड परत पळयता मागिरी तशी मुखारसून वता. हम्म. तशी जातारी आतेता आमगेले धांचे अध्याय अंतू कस जाता तो जड परत मुखार वचून रानांत ते कडे बैसून असताना थंय एकलो राय असता सव्वीरा म्हळेले एक प्लेसाचे राय असता सिंधू देशाचे. त्या रायाल नाव रहुगणा म्हूण. तो रहुगणा एक रान्ना देखून अन्य कडे खंयची वच्चा असता तागेले तो पल्लंकी रेत असता. त्या पल्लंकी 4 जण होंका तंतू एकलो कसकी जावन मध्येन ड्रॉप जाला. अशी पल्लंकी होंच्याक 3 जण आशिल्यांची. तो विंगड जनाक सोदीत आशिल्लो कोण आस पळयला रे हंग एकलो दिसतो दष्टपुष्ट एकलो आसा. कांय काम नातील म्हण केनू तो पडला हाका आपण वरया आमके एक लायक जन हे जाल्ले म्हण सांगून हाका फोर्सफुली आपयताची जड बरताक फोर्सफुली तागेल कामाचे आपण हाडंग राबोन पल्लंकी होंव रे म्हणताची. जायत म्हणून तोंड दांपून पल्लंकी होंत असता तदना चमकत असताना ते पाया मुळांत मस्त मुय दिसता. हो मुई एक मरोचनच म्हण सांगून तो पाय अशी 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 कोण मुई एक मस्ती नातील म्हणके मुई कॉन्सन्ट्रेशन दवरन खंयचे मुई एक कसं नाही प्राणी मस्ती नातील म्हणके सांगसान किड्याक पुरे मस्ती नातील म्हणके अशी अशी कोण वत्त असता. तदन अंकस जाता तो पल्लंक धरलेले मी पल्लंक हालता असता तेवे थोडे वेळ पल्लंक सम हलता हक्क रायाक ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ चुकता. तदना विंगडजन पुरे ओ रायम बिष्टैता म्हण सांगून भिवन विंगडजन म्हणताचे पळे राया आम्ही आलोत नाही आमगेल निमित्त नाही आता नवे जॉईन जाला पळे तो सम धरताना तागेल निमित्त अशी हालतस म्हण सांगता. तदना रहुगण रायू तक्का चळयता तमाश करता. तो म्हणता कोण रे तुवा तुक खंडापटी दूर दुखून हे पल्लंकी दोन भारी पूर जले ना सम दोरच्याक कळतना तुक भारी जड जातस ना म्हण सांगून चळयता. ऍक्च्युली दूर दकून नाही आत्ता धरलेली इतल्याची वरलेल पुरे दूर दकून धरला हो आत्ता धरलेली इतले जाल्यार तो तक चळयता. तो जाल्यार तदन वापास अशी 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 म्हणून तो पल्लंकी हलयता मूय येतस म्हण सांगून. तदना तू कसं नाही एक मर्डिवाय सांगिले रे ऐकनातील म्हणके करता तुक त्या नमने एक कसं नाही एक रायाक एक रेस्पेक्ट देऊ का म्हणून कळना रायान सांगिले एक फॉलो कर का म्हणून कळना त्या नमने भास नाव तुका अशी पुरं केल्यार हांव तुका कश पनिशमेंट दित पळय म्हण सांगून तो हो राय ना मग ऑर्डर करता का बिष्टैता तಮ್ಮ. तदना ಎದ್ದೋಳು ಉಲ್ಲೈನತಿಲ್ ಜಡ ಬರುತ್ತ उलयता हसता उलयता. तो कसा उलयला म्हण पळया तो कसाला इतली थंय उलयनी म्हण सांगून पळया आतां तो त्याची डकयतान मारो येयलेले तदन उलोव येता सिल्के तदन तो लेखता हंगेला उल्लोन कांय प्रयोजन ना हंग कांय अर्थ जायना कसन एक देवान दिला त्याची कसन हांव स्वीकार करता हांव मेगेल हांव म्हळ्यार मेगेले शरीर नांची नाही हांव म्हळ्यार मेगेले आत्मा
हे आत्माक तानी देवान आत्ता मरका म्हणलें केलं जाल्यार ते तशी जेव हांव मरता म्हाका रेडी आसा हांव उरलो न्हू कांय प्रेजर ना हन्नी पुरय कसं ते तमो गुणांत आसाची तमो गुणांत करत वेळ जायना म्हण सांगून उरले नाशिलो तेच तेगेल बाब्बा लागी ताणणी इतली पुरे बाद दिताना उलवेत आसिल तो लेखता हन्नी पुरा वेद शिकलांच वय भक्ती ना ಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ ಹರಿತೋಷಣಂ ಕರ್ಕ ಮಣಲ್ ಗೊತ್ನಾ अन्नी पुरे दुड्ड खर्चंतू असाची इंद्रिय तृप्ती खर्चंतू असे अन्नी पुरे तमो रजोगुण ಅಂತ ಅಸಚಿ ರಾಜಸಿಕ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಹಂಗೆ ಲಗಿ ಉಲ್ಲೋನು ವಾದ್ಕೋನು ಕಾಯಿ ಪ್ರೇಜನ್ನ म्हणून तोंड पूर्ण बेसून असता आत्त केदने रहुगणा हक्क चळैता तदन हो तोंड सोडता कसला म्हळ्यारी तक कळता हो रायू राय म्हळ्यारी चढते जाऊन त्यांनी लायक एज्युकेशन मेळ्ळा असता तांक लायक गुण असता मेच्युरिटी असता तांक मस्त पुरा विचार गोत असता आणि जनांक आध्यात्मिक कशी वर्का त्या पुरे हेची गोत असता तांका हो सत्व गुणांत असिल हो रायू हक्कपणीची काही सांगलारी ज्ञानोदय जावच्या पुरो म्हण सांगून फर्स्ट टाइमाक तोंड सोडता रहुगण मोण असता ಓ ತೂ ಮೆಲ್ಲವೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿವೆ ಮಾಡಿವೆ ಅಂತ ತದನ್ ತಕ್ಕ ते क्वेश्चनाक जड भरत सांगता नाही हांव हे बॉडी नंची नाही हांव म्हणलेले आत्म तू म्हणलेले हक्क हे बॉडीक लगावू ना हा तुगेलेय बॉडी मेगेलेय बॉडी एक दिवस आम्ही मरचे चेंज करचे ते आसिलेची म्हण सांगता कडेरी तो माणूस मस्त डीप असे ऍक्च्युली शॉर्ट म्हळ्यार शॉर्ट कोण दिला ऍक्च्युली कितले डीप अस म्हळ्यार कांय अर्थ जायना तितले कष्ट असे अध्याय ताजे मागीर ही रहुगणाक कांय अर्थ जायनाशिल्ले मागीर वापास हेंच पुरो वापास एक्सप्लेन करता हा 11 चॅप्टर ताका तो म्हणटा तू म्हणलें तू कसं ने मेगेले तू कसं राय वे नाही 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 ऍक्च्युली आत्ता हांव सेवकशेष पुरो तू रायश पुरो जाल्यार टाइम चेंज जाता हांव राय जावचे पुरो तू सेवक जावचे पुरो तू केन्नाय राय जावन आसच्या साध्य ना टाइम चेंज जाता तशी ते परमनेंट म्हणून लेखू नका हे पुरो ಸ್ವಲ್ಪ दिवसाक मात्र म्हण सांगता आम्ही भागवत बुक आणि पुरे दिसताना चिके रेट चड म्हण दिसता आणि ಕೆಲವು ಜನ ಪುರ सांगूक वचना ಕೆಲವು पेंटर इलेक्ट्रिशियन तेश पुरे आम्ही कसं केला ऍक्च्युली भक्तान पुरे तसल जनांक सांगनाशी तांक पुरे भागवत धर्म आमगेले एक हिंदू सनातन धर्माचे मूल गुतना ताजे निमित्त विंगड जन पुरे येवन तांक दुड्ड दिल्ले आमगे स्कूला जॉइन जा तुमका एज्युकेशन फ्री हे फ्री ते फ्री म्हळ्ळें तांणी कन्वर्शन जाता तसची कितली जन कन्वर्ट जालेंची आम्ही सांगू कवचना कसं आम्ही लेखचे तांणी दुर्बळे तांके बुक घेवची योग्यत ना तांकां आमगे संग करची योग्यत ना म्हण सांगून तशी लेखून नजा आम्ही आत्ता भारी दुड्ड आसा पुरो तांणी दुर्बळशे आसा पुरो टाइम चेंज जाता तांणी असं श्रीमंत जावेत आम्ही दुर्बळ जावेत कसं नाही जावेत जशी कोणाकय तांगेले स्थिती पळोवन समेत आम्ही बुक दिवच्या वचन कसं हे धर्माच प्रचार करता पुरो पळोवच्या ना तांणी खंयची पोझिशनार आसाची म्हण तशी आणि हो म्हणता हांव तू पनिशमेंट दिता म्हण आसता ना रायू ताका तो म्हण ते पनिशमेंट कांय प्रेजर ना हांव एक आत्मसाक्षात्कार मेळ्ळल तसले एक योगी हे मेगेले कसं हे शरीराक तू पनिशमेंट दिल्यार प्रेजर ना हे हांव पिस म्हण तू लेखून म्हाका पनिशमेंट दिल्यार कांय प्रेजर ना हांव इम्प्रूव जावं तसले जाती नाही म्हण सांगता तदना हक्का रहुगणाक हा मा लेखिल हो एक शूद्रांचो प्रयोजनातील एकलो न्हू तो पडला आळसो म्हण लेखिले हो तसल नाही म्हण सांगून तो ಕೂಡ್ಲೆ तागेल पल्लंकी दखून देवून येवन हागेल पाययार पडता आणि नमस्कार घालता आणि माफी मागता दादन तो कसं म्हणता नाहं विशंके सुरराज वज्रान नत्र्यक्षशूलान् न यमस्य दण्डात् नाज्ञार्कसोमानिलवित्तपास्त्रात् शङ्के भृशं ब्रह्मकुलावमानात् तो म्हणता
नाहम विशंके सुरराज वज्रान वज्र मक्क ते इंद्राले वज्रायुधांतुई भयंकर ना न त्र्याक्ष शूलान मक्का त्रिशूल शिवा त्रिशूलाद्दकुनै भयंकर ना न यमस्य दंडात यमल दंडादकुने मक काय भयना कोणाक रहुगणाक तो म्हणता मक इंद्रालय शिवालय यमालय पर कोणालाय भयना न अग्नि अग्निलय भयना अग्नि आयुध सो अर्क सूर्यालय भयना चंद्रालय भयना वायुलय भयना कंचचे भयना जला मक तेक भयशूर जला हांव एक व्हडले एक वैष्णव अपराध केल्ले म्हण सांगून एक भंय शूर जाला म्हाका वैष्णवाले पादा वयरी जोर भंय आसा म्हण सांगता कडेन तो निमगीता तू इतले व्हड योगी व्हडोड्ड पुरो उलयतस तू कसला अशी एक नमुने पिसूशी वत्ता तेगेल माथ्या पुरो केस तेल पुरो नाशी नाय नाशी एक नमुने विकार जावन आशिल्लो नमुने ते एक नमुने गलीज दिसताशिल्लो कसला अशी भोंवता तू तू इतली पुरे म्हणली म्हाका हांव कोण शरीर नाही अशी तशी बरे म्हाका एक्चुअली काय अर्थ जाय न्ही पळोवच्याक तू एक नमुने कपिला कपिला मुनीशी दिसता एक अवधूता दत्तात्रेयाले फॉलोवरशी दिसता तू तशी वे ज्ञानोदय आयलेल वे तुका कसने तू म्हाका चिके ज्ञान दित वे तू वापस म्हणलेल पुरे म्हाका कसने अर्थ जाय न्ही वापस सांगत वे म्हण सांगून रहुगणा भरत जड भरताक रिक्वेस्ट करता ताका वापस जड भरता वापस एक्सप्लेन करता हम्म हंग तो म्हणता हांव हांव म्हण म्हणला री आमी लेगचे हांव म्हळ्यार एक बॉडी हांव म्हळ्यार शरीर ताका रहुगण म्हणता न्हय 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 ते शरीरा भितर आत्मा आशिल्ली निमित्त शरीराक बाद जाल्यार आत्माकय बाद जाता न्हय तो एक एग्जाम्पल दिता एक तपिलांत आमी खीर करता न्हय दूध पाक खीर की दूध घालताची तांतू तांदूळ घालून मागीर शिजयताची ते शिजयतान ते हुनसाणी तप्पिला लागून मागीर दुधा लागून मागीर तांदला लागून मागीर तांदूळ शीत जाता तशीची आमगेल भौतिक संसारांती आमगेले शरीराक असेल पुरे आमगेल आत्माके लागता कडे रे तशी नाही मॅम सांगता ऍक्च्युअली तशी नाही भरत महाराज मागीर मागीरच्या अध्यायांत एक्सप्लेन करता आणि तो राहुगणान ताण म्हणलेला पुरे एक्सप्लेनेशन दिलेलं असेल ऍक्च्युअली तशी नाही तेन्नाय आत्मा आत्मा कसने लागना बॉडीचे आमगेले शरीराचे कसने तापत्रय आत्मा लागना आत्मा अलूफ केन्ना विंगड जावन आसता आत्ता ताणें म्हणलेलें आशिल्लें मॅम हांव सेवक तूं मेगेले धणी म्हण सांगून ते तशी जायना आतां मेगेल ड्युटी कसन म्हळ्यार हांव तुगेले धणी जाल्यार निमी सेवकाक दंडन करची मेगेल ड्युटी नाजाल्यार तो सेवक सम काम करना करेक्ट नव्हे म्हणता कडे मागीर रहुगण म्हणता जड भरत म्हणता कसं म्हळ्यार तुगेल ड्युटी बाई जाल्यार तू फोर्सफुली करचे ना विलिंगली मोगारी इष्ट असून तान्ने आयल्यार मात्र करता फोर्सफुली करोचे नज त्याने चिके मुखार सांगता तो मग नेक्स्ट अध्यायन तू मागीर तो म्हणता तू आत्मसाक्षात्कार आयला एक मनुष्य आणि एक नमुने दाटशी पेద్దशी ते पिसूशी भोंवता जाल्यार आमकां म्हणलेलें कसं म्हळ्यार आमगेल धर्म करका आमगेले आतां क्षत्रिय आशिल्ले क्षत्रिय धर्म तशें पुरो फॉलो केले फुडें ऑटोमॅटिक पाप कर्म पुरा निवारण जाता वय नव्हे म्हण म्हणटा तशी तो ताण म्हणलेले आनी हाण म्हणलेले फुल्ल ऑपोजिट तशी हो कसं म्हणता म्हण सांगून इकरा अध्याय पळया इकरा अध्यायान ती वापस जड भरतान हे पुरा हागेले क्वेश्चनाक आन्सर दिवचे आत हो म्हणता तू ज्ञान इशी दिसत वय हो जड भरता हो रहुगण तू ज्ञानिशी आता जड भरतान रहुगण सांगचे ज्ञानिशी दिसत वय जाल्यार ज्ञानी जाल्लेलें आसना बद ज्ञानी जाल्लेलें संसारिक विशयारी चर्चा करनाची ताका ती अकोविदा म्हण सांगता हाका ज्ञानी वय जाल्यार बद ज्ञान गोतना नुत तोंडाने कत्ता बद एप्लाय करनी तशी तुका पुरे वेद पुरे शास्त्र पुरे गोतस वय
जाल्यार तुका ताजे एक्चुअल अर्थ गोतना. तो म्हणता, अनेक म्हणता आमगे संसार बंधन कसला निमित्त जाता असं म्हणणारी मन. हम्म मन तिनी नमुन्याचे आमगेले कसं नाही सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हे तिनी हाजे निमित्त आम्ही या मना निमित्त मस्त पुण्य करचे पाप करचे. तशीच बंधनांतू एका वयर एक बंधन बॉन्डेज संसार बंधन जात वता पूरा जे ऍक्च्युअल मेन कारण बंधन म्हण सांगून आता एक सान एक्झाम्पल हे दिता हांग एक दिवली पळव येता. दिवलीक तुम्ही पळोवन आशा पुरो ते जोडून जातरी मागीर ताका एक काजळशी येवन आसता. ते नेक्स्ट डे वापास ते दिवली जळयतना ते काजळ काण अशी लायला री अगूसान दिवली जळता. एक नमुने चिके दुवर दुवरशे असता. त्याची काजळ पुरा काण क्लीन कोरून वापास चंद कोण जळयला री लायक उजवाड दिवली शेत. तशीच आम्ही एक मुक्त आत्मा जल्लो हे मन नमगना. हम्म आम्ही ऋषभदेवाला अंतु जताना मनाच बघे चिके डिटेल पळयला तशी हवे तशी म्हणता मन नमगना मुक्त जल्लो मुक्त आत्मा जल्लो. मन केदनाई चीटर. मन केदनाई नमगुचना. भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरान म्हणलेलं असं रात्री निद्दोच पुढे आणि सकाळ उठेल ಕೂಡಲೇ मन हाक चप्पलान काण सम मारक मन आमकां कितली बाद दिता म्हण सकाळी उठयतना हो खाली मस्त टायर्ड जाला यो 5 गंट न्हीद जाला पावनी म्हाका न्हिदोका म्हण मन मस्त ताणत ना न्हिद जावची म्हणून 8-9 गंटे 10 गंटे न्हिद जाला साची. सकाळी उठेल ಕೂಡಲೇ कसं ते मन एक राशी आमकां रिजन दिता मन असं चपलार मारक. तशी आमगे साधन आहे काड जावचेची एक मन. तशी कोणेय एक मुक्त जावका साधन करका म्हण आश असेल त्यांनी मन नमगून बैसनाची मन नमगून कसं नाही काम करनाची. म्हणून सांगला कडेरी मनाक कशी आम्ही वश करेत मना कशी वश करेत म्हणारी कृष्णा के अर्जुना नेमगिल ना चंचलम ही मन कृष्ण मस्त चंचल रहे है मन कृष्णा आंसर अभ्यास कर का अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य अभ्यास कर का. आता जडभरात कसं म्हणता मन कशी कंट्रोल करेता म्हणारे तर म्हणलंय मन निग्लेक्ट कर का मनान सांगितलं निग्लेक्ट कर का. त्या मस्त पुरे डिमांड्स दित असता हे अशी आम्ही एन्जॉय करूया ते तशी एन्जॉय करूया ते पुरा मनाचे डिमांड पुरे आम्ही कसं करका निग्लेक्ट करका म्हण सांगता. तशी तो मस्त परे सांगता हे चिक्के डिटेल अरे नेक्स्ट अध्यायात येऊन असता. तो म्हणता एक जीव एक बॉडी दकोन अन्य बॉडीक ना एक ಅಂತ असತಾರೆ आम्ही प्रसान असता दकोन ओड जावन मांतार जावन तितली पुसून मस्त पुरं ट्रान्समायग्रेशन जात असता. आमका मस्त नमनेचे संकट पुरेत असता आध्यात्मिक आदी दैविक पुरे असता जाल्यारी आमका आमगेल मना निमित्त हे बंधना दकोन मुक्ती जावचे साध्य ना. आनिके चड हे बंधन जात वता म्हण सांगता. ते कशी कॉन्कर करका की नेग्लेक्ट आणि भक्ती आणि गुरुలని देवालय गुरुలని कृष्णालय वासुदेवालय सेव करका कशी सेव करका अटेंटिव्ह मस्त एक जागृतेरी तांगेले एक सेव करका आणि भक्ती दकून मात्र हे मना कंट्रोल करूक साध्य अस म्हणून जड भरत सांगता. आता 12 अध्यायान तू वापास आणि तांगेले जोग जणाले संवाद जात असता ते कसं नाही म्हण पळया आणि इतली सांगली कुडले जड भरतान रहुगणाक भारी खुशी जाता. हो मक तू इतली व्हड ज्ञानी म्हणून गोत नासिले पळोवच्याक तू द्विजबंधूशी दिसता द्विजबंधू म्हण सांगला री हे ब्राह्मण कुलांत तू जन्म जल्ला ज्याला ब्राह्मणाच कसं नाही फॉलो करनाशी कसं झाला ते वाट चुकला तसं लँका द्विजबंधू म्हण सांगचे. हो तुक द्विजबंधू तू एक पीस म्हणले किले जरा तशी नाही ना तू मस्त हाई लेवलर रस म्हण सांगू ना तो प्रार्थना करता मस्त एक ग्रॅटिट्यूड दाखयता प्रार्थना करत कसं की नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय
नमो अवधूत द्विजबन्धुलिंग निगूढ नित्यानुभवाय तुभ्यम्. हांव तुका कांय गोतना एक सुद्रांचें म्हणलें कोण सांग आपयलें म्हाका मस्त बेजार जाता तसं. तुका मस्त नमस्कार घालता. तूं व्हड एक एक्झॉल्टेड डिवोटी म्हूण सांगता. भायर देखून एक नमुने अशें दिसल्यार वय भितर देखून फुल्ल ज्ञान आसा तुका म्हूण सांगता. ताकाची तो म्हणता हांव एक बद्ध बद्ध जीव म्हाका भवरोग आसा. भवरोग इला संसार बंधनाचे एक रोग आसा. तुगेले उत्तर आसना तू म्हणलेले ते म्हाका एक नमुने वक्कदशी मेगेल रोगाक एक नमुने वक्कदशी आत्माका आध्यात्म योग तू वपास सांगिल पुरे आसना ते वपास एक्सप्लेन करी म्हण सांगता. तेन्ना तो आनी तो म्हणता हागेल लायक एक्सप्लेनेशन आसा. हे डिटेल जावन पळोवचे जायना खंडापटी हाय लेवल आसा. तदना जड भरत ते कशी ते पल्लंकी ते कशी ते सेवक ते कशी रायू पुरे मत्ती मत्ती देखून केलेले कशी ते पुरे परमनंट नाही कशी ते पुरे अशाश्वत टेम्पररी म्हणून सांगून दिता. कशी ते पुरे मातीचे देखून येवचे माती तू मेळचे त्या माती बाई आम्ही लेखचे मस्तकाल असत म्हणून ना ते पुरे महाविष्णूले पट्टा वचून एक दिवस लीन जाता. ते तशें पुरे परमनंट नाही पुरे टेम्पररी म्हणून सांगून हो सांगून दिता. तू जनाक कसं ने तुका ड्यूटी करी फोर्सिबली करोचना ज मोगारी चंदकोन आनी विलिंगली करची सेव परे करोसन घेवका. आनी देवाक जनाक देवाले भक्ती योगा बग्गे ज्ञान दिवका ना जाल्यार ते पुरे विंगड पुरे अधर्म म्हण सांगून चिके ताका ज्ञान दिता. कडेरी त्याचे अर्थ म्हळ्यार माती कशी पुरे माती म्हण सांगून सांगू दिता. कडेर हांव आतां सपुरू थोरू सने बडव श्रीमंत काळो गोरो अश पूरा दिसचे हे पूर आमगेले कर्मा निमित्त थोडे दिवसाक म्हण सांगता. कडेरी तो चिके आनी विंगड चिके ब्रह्म परमात्मा भगवान हाचे पुरे सांगून दिता. कशी भेद आसा. मागिरी कशी देवा वासुदेवाक मेळचे एक चंद श्लोक सांगता तो. रहु गणैतात तपसान याति न चेज्जया निर्वपणा गृहाद्वा न छन्दसानैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्. कळ्ळें? विना महत्पादरजोऽभिषेकम्. महत्पाद म्हळ्यार देवाले भक्तांगेले रजा म्हळ्यार धुळीचे अभिषेक कोण घेवका. कशी देवा पावका देवाल भक्तांगेल सेव कोण कोण तांगेल धुळीचे अभिषेक कंची तो जड भरत जावन आशिल्लो रायू भरत जावन आशिल्लो भक्ती कोण घेवन अटॅचमेंटारी हिरण जाल्लो ते कसला तेस जाल्लो म्हळ्यार ताका भक्तांगेल संग ना आशिले. तेंची सेम हिरण आत्त जाल्ला जड भरत आत्त ताका भक्तांगेल संघाचे व्हॅल्यू कळला. आत्त तो म्हणता वासुदेवा मेळका म्हणजे भक्तांगेल संघ अवश्य करका म्हण सांगून तो आत्त पक्का नाही रायू जावन आशिल्लो भक्तांगेल संघार आशिल म्हण जाल्यार तो सपरेट जो निर्जन भजन करू गेलो. सपरेट जावन भक्तांगेल संघ असल्यार हे कसं रे ह्या नमुने जिंके मागशी पडला तुगे जप परे करची विसरले वे तू सकाळी उठून कस की यज्ञ करते असेल विसरले वे देवाल पूज जायनी नैवेद्य जायनी कसं रे म्हण सांगून भक्त निमगी नाचवा. तक वापास ताण करची मिस्टेक पुरा सांगून ताक आपण हाण आसले वापास मागशी तागेले साधनेक भक्तांगेल संग ना तकाची वासुदेव मेळच्याक वेळ जाल्लो. ते शाक्त ताक कळले तेच तागेल मेटेरियल प्लॅटफॉर्मान तो डिग्रेड जावन आयलो म्हणके दिसल्यार वय स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्मान अपग्रेड जाला. आत्ता ताक कळले तागेल मिस्टेक भक्तांगेल संघाचे पावर कशी भक्तांगेल संघ हेल्प करता म्हण सांगून ताजी नेक्स्ट श्लोकात म्हणता यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघात
निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षोर् मतीं सतीं याचति वासुदेवे. भक्तांगेल संघ असला री कसं करताची भक्त पुरे वट कोरनो ವಾಸುದೇವಲ್ ಕಥಾ ಹರಿ ಕಥಾ ಹರಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಥಾ ಪುರ ಸೊಡ್ತಾಚಿ पंचादीक मारनाची ओ तिगल कपड इगल चोळी बणो देवाले ಬಗ್ಗೆ उल्लोचे गुणानुवाद देवाल गुण देवालेच पुर उलयताची तदा नामका देवाल कथा वैर रुच येता तुम्ही पळे हे भागवताचे पुराणाचे देवाल कहाणी पुरा ऐकून ऐकून तुमक रुच येयला ताका वापस वापस प्रतिपंत जॉईन जाताची ते कश साध्य जावचे भक्तांगेल संघांत राबून देवाल कहाणी ऐकूचे कशी तो नारद मुनी वय पळे पुडली जन्मांत भक्ती वेदांतांगेल संघांत असून 4 महिनो काणे ऐकलेलो नेक्स्ट लेवन कितले व्हडले मुनी झाला भक्तांगेल संघ पवत कडे रितो आता गेले पुडली जन्म सांगता तो कशी राय जावन आशिल्लो कडे कशी हिरण जाल्लो ते ताका पुरा उडगस कशी आसा ताका कसा बुद्धी आयला भक्तांगेल संघ कशी इम्पॉर्टंट म्हणून ते कहाणी सांगता कडे रे अनेक हे सांगता भक्तांगेल वापस भक्ताल संघ कृष्णाल कथा कशी चलता भक्ता संघ तस्मा नरो संग सुसंग जात नरो अशी अशी apostrophe असणारी हाफ असंगा आणि सुसंगा तस्मा नरो संग सुसंग जात स्ना शनासिनेहायव विवृक्णमोह हरिं तदीहा कतना श्रुताभ्यां लब्धा स्मृतिर्यत्यति पारमध्वना केदना सुसंग म्हळ्यार भक्ताल संग जाता तदना असंग विंगड पूरा मेटीरियल बंधना संग पुरे असना पंचादिकेचे विंगड पुरे उल्लयतले ತಂಗೆಲ್ ಸಂग दूर वता मेटीरियल अटॅचमेंट उणी जाता संसार सांसारिक बंधन उणी जाता आम्ही कितले एडवान्स जाल्लेंची कृष्णा कॉन्शियस कृष्ण भावनामृतांतू म्हण आमकां कशी कळता आम्ही कितले डिटॅचमेंट आणता आयला ते दोन्ही इनवर्सली प्रपोर्शनल ते संघांतू भक्तांगेल संघांतू अशी डिटॅचमेंट येवन आमकां कसं जतकी लब्धा स्मृतीर आमकां स्मृती उडगास येता बुद्धी येता कसं म्हणून उडगास येता आमगेल जीवाल स्वरूप कसं नाही जीवाल एक जीव जललेलं काम कसं नाही कसं की एक जीव जललेलं काम जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास देवाले अनु दास जावचे देवाल दास जावचे सर्वेंट देवाले दास जावचे आमगेले ऍक्च्युअल पोझिशन आमगेले प्रत्येक जीवाल काम कसं नाही दास जावचे ताका आमगेल नाव पळया देवी दासी दास म्हणून दिताची आमकां उडगास करूक तू बॉस नाही आम्ही लेखील नवे आम्ही देव ओढ नाही आम्ही बॉस जावका पण सांग ताका आम्ही हंग येवन पडल्यांची गोलोकांतू वैकुंठांतू आम्हीची एक दणी जावन रूल करू जायना तसले एक पोझिशन असचे भूलोका मात्र वचा त्याकडे म्हणून सांगून आम्ही जावन लेखून आम्ही हांगा येयलेले आत्ता आमकां कळलंय ओ हांव ऍक्च्युअल बॉस नाही हांव एन्जॉयर नाही हांव एन्जॉय केले तितले चड म्हाका पनिशमेंट मेळत असता दिसता हांगा हांव एन्जॉय करतस म्हण जाल्यार पनिशमेंट मेळत असता ऍक्च्युअल एन्जॉयर कस कोण म्हणारी देवू हांव तागेले नित्य दासू म्हणून सांगून ते सोड देवाल सेव करचे सोड आम्ही कसं करचे देवस्थाना वच्चे व्हडली लिस्ट दिवचे देवा मेगेल चरडाक वार्डीक जावो देवा अशी जावो तशी जावो हांव हे प्रॉपर्टी घेवो अशी हे करूसून दी ते करूसून दी आम्ही कसं करचे देवाक आनी येवपा सर्वेंट म्हणून सांगून लेखून आम्ही वॉड बॉस म्हण लेखून आमकां गोतना हे भक्तांगेल संग जाल्यार आमकां कळता कसं कळता आमगेल स्मृती वापस उडगास कळता आम्ही दास आम्ही देवाल सेव करक सोडल्यार देवाल निमित्त आम्ही निमगुचे नज ऍक्च्युली तुमका इच्छा असल्यार बाई निमगिल्यार वाडना कामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारती तीव्रेण भक्ती योगेन कडे कडे देवाल लगी वचका कसं नाही आश असल्यार बाई वचका नातल्यार ध्रुवा महाराज गेल्यार पण जाल्यार आम हे केन्नाय उडगास दवरून घेवका आमगेल पोझिशन कसं नाही देवाले नित्य दास
म्हण सांगून मागिरी आत आत अशे 13 नी 14 अध्याय कश म्हणरी हे दोन्ही फुल्ली इंटरलिंक्ड. फर्स्ट जडभरता रघुगणाक सांगून आशिल्ले एक काणी सांगता. त्या काणी शुकदेव गोस्वामी परीक्षिताक वापास सांगता एक्झाम्पल रितीरी आणि सांगील जडभरतान सांगील समर्थ जायनी परीक्षित महाराज वापास निमगीता म्हाका समाची डिटेल जावन अर्थ कोरून दी म्हणून सांगून तशी हे काणी दोन्ही चॅप्टर फुल्ली इंटरलिंक्ड आणि सांगिले एक्झाम्पल आणि त्या कशी संसार लाईफान ते अप्लाय जाता म्हणून सांगून सांगिलस आणि एक एलिगोरी म्हणून सांगला एलिगोरी म्हळ्यार सांगल्यार एक इमॅजिनरी काणी बदक काणी न्ही आणि ते कशेंच म्हळ्यार जडभरतानात सांगची काणी तू एक एकलो श्रीमंत व्यापारी कळवा तो एक रान्ना वता ऍक्च्युली रान ताणे कशी कंपेअर केला म्हळ्यार संसारिक संसारक सांसारिक बंधन मेटीरियल अटॅचमेंटाक कंपेअर केलं तो रान्ना वतान कसं पुरे बाद जाता म्हण सांगून ताण एक्सप्लेन केलं जडभरतान रहुगणा सांगचे त्या एक एक एक्झाम्पल डिटेल जावन शुकदेव गोस्वामीन परीक्षित महाराजाक 14th सांगला तशी आता तू मस्त एक्झाम्पल दिलेलं असतं अध्याय फुल एक्झाम्पलाची तशी त्या पळया एकलो व्यापारी विकतलो तो तागेल सामान पुरे घेऊन विकतीत असेल पुरे तो रान्नान दवरून वता त्या तक कसं कंपॅरिझन म्हळ्यार सांगला री आम्ही एक कंडिशन सोल बद्ध आत्मा आम्ही आमगेल पुरे स इंद्रिय मन ट्रान्समायग्रेशन पुरे धोरण हे अशी रान्नांत एकलो वच्चे एक सफरिंग तशी आम्ही वच्चे एक जन्म दोन एक जन्माक एक व्हड कष्ट कडे त्या रान्नांत वता आसतना मस्त आमकां कसं प्लंडरर्स मेळटाची मस्त बाद दितले ಕೆಲವು पंत आमकां बांधून घालताची कसं बाणान ते करताची कसं अटॅक करतले असताची ऍक्च्युली शुकदेव गोस्वामी म्हणता अनकंट्रोल्ड सेन्सस आमकां आमगेल ऍक्च्युअल गोल सोड आमगेल गुरी सोड आम्ही कंट्रोल आमगेल इंद्रिय तृप्ती खातीर नमने नमने करून आनीक आनीक चड बंधन आम्ही कोण घेवचे आनीक आनीक चड बंधन कोण घेताची आणि फॅमिली मेंबर्स आमगेले आम्ही लेखचे ओ मेगेल पूत ओ मेगेले बायल ही बायल हानी मेगेल चेरडू फ्रेंड अशी तशी म्हणून तान्नी पुरे तांक पुरे एक नरी ताका होलसिला आमची गेला कसकी होलसिला ओडगास ना नरी म्हणची ताका होलसिला त्या कशी फॅमिली मेंबर्स पुरे म्हणताची हांव तुगेल मोगा बायल ना म्हाका एक करून दी हांव तुगेल मोगा दू ना म्हाका कशी जावका तशी जावका म्हणून सांगून तांगेले सुख तृप्ती पुरे जावची म्हणके करची खातीर हो मस्त कष्ट भोगता कಡೆ ರೀ ತಂತ್ವೈ ते कसं व्यापारीक एक गाळी गोपुरा म्हणतात तुम्ही बद जेवण असा ना जाल्यार इमॅजिनांतूच आलोचनांतूच एक व्हडले बंगलो करका अशी करका तशी करका ते अशी आसा तशी आसा म्हण पुरो आयडिया असता गाळी गोपुरा म्हणकुळे हे म्हण तिरुपतीन तू चमकून वतले हांक तिकेट मेळची गाळी गोपुरा त्या विंगडे अशी मनाचे मनाचे तुम्ही एक गोपुर बंच असा ना ते टेम्पररी तसल एक बांधून वेस्ट टाइम वेस्ट तसल परत जावच्या काही जायना न्हू तर आमगे विजन असता अशी करका तशी करका ताचे हांतू आम्ही पोण आसताची कोल्लो कोल्लो करेक्ट सो कडेरी जळार ते व्यापारीक वता आसतना मस्त जळार चाबून रगत पुरे ताणताची तशीची मस्त सुद्रांचे आणि विंगडच्यान पूर आमकां एक राशिम्स दिताची तशी ते ताक होलसेल कडेरी भूत रान्ना वतान ताका भूत दिसता कसो भूत की ऍक्च्युली डिझायर्स आशी हो म्हाका ते जायी हे जायी अश करका तश करका पूर संसारिका खंयचेय आमकां उद्धार करचे जाल्यार आशिनी भक्तांगेर संकर कसल न्ही ते भुताल म्हणके आमकां तातवळी भात दित आसता आमगेलो आशी मागीर ಕೆಲವು पंत दोळ्याक माती पडता वारे चड जावन माती पडता धूळ पडता ते कसं की डिझायर फॉर पोझेशन्स आमकां हे प्रॉपर्टी जावका ते अशें आसले ते तशें जावका अशी ते पुरे
दोळ्याक धूळ लागेल म्हणके ना कसं नाही आमगेले एकलील बायलेल वैरी पावना अनेक अनैतिक संबंध दवरचे ते ऍक्च्युली प्रति एक विषय देवत पुरा पळयता आसताची जाल्यार आमी त्या पुरा केअर करची ना आमकां आमगेले इंद्रिय सुखा मातशी दावचे ते श्रीमद्देंद्रान वता असताना हे गुबेचे कडेरी कसने हाचे बावलीचे नमने नमने किड्याचे की पुरे खरखश साऊंड कंटिन्युअस घट्ट आयकत असता ते कश की आमगेले शत्रूले ना गव्हर्मेंटान बाद दिवचे गव्हर्मेंटान नाकना तेल पुरो ऑर्डर घालचे आमकां पुरे बाद दिवचे तसल पुरे कंपेअर केला मागिरी इंपायस ट्रीज प्रयोजनातील रूख मस्त रूख पुरो आसाची ते एटलिस्ट ते व्हड जावन ताजे ते आमकां सावट दिता खाण फ्रुट्स दिता ताजे पल्ल यूस आसा कोंबे यूस आसा तसल पुरो आसता ಕೆಲವು रूख असता ते सावयटय दिना तेजे कसं फल म्हणल्यार एक विष ते कांय प्रयोजनातील रूख असता तसल रूख कोणा कंपेअर केला म्हणल्यार एक श्रीमंत जना कंपेअर केला ते श्रीमंत जन दुड्ड भरपूर असता कोणाकी दिवच्याक मन येना तांकां दान करनाची देवस्थान बांदतारा एक थोडे एक दक्षिण दिरे म्हळ्यार दिनाची दान दिनाची ते श्रीमंत जना कंपेअर केला मागिरी मिराज आमची गेल्यार कसं म्हणून ಗೊತ್ತಾ जाल्यार आम्ही पळय ಕೆಲವು ಪಂತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೈವೇ ಪುರ ಬತ್ತ असताना ना जाल्यार मरुभूमीन पुरा वता असताना ओते उद्दास ओते उद्दास म्हण आमकां दिसता तशी उद्दास म्हण सांगून तितली दूर ते वताची पळयला ते उदकाक ओ तिका मुखार आस वचून 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 उदकाक ते वचून वचून मरताची तशीची आमगेले जी ते रानांत वयता तशी दिसता की ओ तेस खुशी अशी केल्यार म्हाका खुशी जाता म्हणून इंद्रिय तृप्ती करता करता हो ते मेळ्ळे आतां जाल्ले हो ते तितलेची म्हण सांगून एंड जायना तशी स्मोक करतल पुरे म्हणताना आदी लास्ट एक पंत आदी लास्ट एंड जायना आदी लास्ट जावची म्हणून तशी ಕೆಲವು पंत ते व्यापारीक वता असताना नई मेळता पळयला नई ऍक्च्युली ते गुंडी ना एक फीट येना अर्ध फीट येना दिसतना पळयतना हो उद्द आसा म्हणलें करून तो सीदा म्हाका स्विमींग येता म्हणटा डायव मारली म्हण जाला रे तागेले माती बेतून गेले हड्ड बेतून गेले पुटी जाले मेल्लो ते हाक कंचा कंपेअर केला शुकदेव गोस्वामीन म्हळ्यार सुडो गुरुस म्हळ्यार असाधू पट्टी पट्टी गुरु ढोंगी गुरु तांणी पुरे तांकां नमगून म्हाका परम सत्य कसं म्हण सांग देव म्हण कोण म्हण सांग म्हण ಕೆಲವು जन बत्ताची हन्नी कसं करताची तांगेल पूर दुड्डू गिड्डू पुरे तांडून घेवन हांक बुड्डोन घेवन तांणी मेर वताची तसले सांगून दिली आणि फॉरेस्ट फायर हे आम्ही केन्नाय म्हणतात न्हू पद संसार दावा दावा म्हळ्यार हेंची रन्ना उज्जुशी आमगेले ऍक्च्युअली संसार गृहस्थ ಲೈಫ್ ಜೀವನ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಮಾಡಲೇಚ एक रन्ना उज्जुशी खंयची नमने खंय देखून केदन प्रॉब्लेम येता म्हण सांगू कण नाही एक ಕೆಲವು पंत ಕೆಲವು जन आमकां मोस केले ಕೆಲವು पंत प्रॉपर्टी म्हण विषय लढाई जाल्ले अण्णा तम्माक लढाई जाल्ले ತಂಗಿಲೆ गलाटो बायल बामणां मध्येंतू गलाटो अशी तशी जाल्ली म्हणून संसार म्हणाले तितले भितरी आमगे लाईफ एंड जाता संसार दावा तशी त्या लाईफान केलो पण राक्षस येताची गव्हर्मेंट ऑफिशियल कष्टार एक घर बांधले इतले टॅक्स दी इतले म्हाका लंच दी म्हण सांगून निमगोन घेवन येताची तशी राक्षस येवन आमगेले आसिले ताणताची ಕೆಲವು पंत गंधर्व सिटी म्हळ्यार गंधर्व लोक शेख रेजॉर्टाक खंय वचून आरामे राबून येवया म्हण सांगून वत्ताची त्या वय थोडे दिवस ते खुशी थोडे खुश ते मस्त राबना ड्रीमी हॅपीनेस म्हणटा ताका सोप्पना तितलेची आणि ಕೆಲವು जन लेखताची मेगेले आनु गेल्ला आता आनु मिगेल पुत्तल रूपार आयला तशी त्या पुत्ताक तागेले अन्नाले नाव दवरचे तो अशी तांणी तांगेले इमॅजिनेशन तशी तो आमगेले वंशज तो आमगेले हे संतान अभिवृद्धी करू आयला तश पुरा लेक्चर रिअपियरन्स ऑफ फोर फादर्स पळयाची तशी त्या पुरा लेक्चर आता हें पळया
ते रन वत्ता असताना ಕೆಲವು ಪಂತ ಗುಡ್ಡು ಚೊಡ್ಕ असता गुड्ड चडची कंचा कंपेअर केला म्हणल्यार घरांत पुरा फंक्शन जाता फंक्शन करची म्हळ्यार कितली व्हड एक मात ना कितली की जनाक आपोका पुरे अरेंजमेंट करोका कितली की दुड्ड खर्चू भांगर कापड कितली की पुरे खर्चू टाइम वेस्ट एफर्ट हम्म ತಂತುವೆ ಪೂರೈ ಜನ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವೆ ಓ ಕಡ್ಗಿ ಚಾಕುದವರ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಲೆ ಕಡ್ಗಿ ಸೀಸನ್ ಹೇ ದಬರ್ತ್ ಮೊಳ್ಳೆಕ್ಲೆ त्या पोडीदवरनी हे करनी मागेल कापड इश्टना अशिना तशिना पुरा जनाला ताजेर ऐकू का हम्म तशी कोणाही सॅटिस्फॅक्शन जाऊच ना इतली पुरे कष्ट बघून त्या खंयचे फंक्शन आयला री ताका कंपेअर केला क्लाइंबिंग द हिल्स गुड्ड चडचे कष्ट काम हम्म ಕೆಲವೊಂತ रानांत वता असताना हेब्बाव मेळटा पैथान हेब्बाव कशी न्हू तर एक नमून आळसीशी बेसील मणके असता तशीची त्या व्यापारी कसं नाही गेल्या काम करण्याशी न्हू तर निದ್ದೋನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ करता ತಗಲೆ ಗೋಲಾಕ್ ಕಡೆ ಬಚ್ಚನ ಕೆಲವು ಪಂತ त्यांची दिवडू येऊन चापता ते चापची कंपेअर केला आमगे शत्रू न कंची मिनिट येऊन चापून आमगे जीव खात म्हणून कळना ಕೆಲವು ಪಂತ काळोखाचे बाय ते आमगेले एक हड्ड्यांत आशिल्ले मस्त बेजार ಕೆಲವು ಪಂತ हे मस्त एक्सप्लेन केला प्रभुपाद ಕೆಲವು ಪಂತ मोवाचे गूड दिसता हो लायक गडा गडा मोव मेळ्ळे आतां कावचेची पण सांगून वचून एकटेकून ते पिळया म्हण गेला री मोवा मूस पुरा मागशी येवन ताका अटॅक करता हम्म तशीची हे मोवा मणकेची आमी केलो पंत अनैतिक संबंध करू वच्चे आमगेले बायल पावना आनीक चेल्ली जाय आनीक म्हणून किडनॅप करचे ना जाल्यार विंगडाक एक राश दुड्ड दिवन आपोवन हाडचे तिका अनेक दिवस आनेकल्यान व्हरचे ताका कोप येवचे ना कसने व्हडले भीकर रोग येवचे ताजे निमित्त ना विंगडाले विंगडाले आस्ती एन्जॉय करू ट्राय करचे चीटिंग करून मोस करून ते मेगेले आस्ती म्हाका जावं कसे तशी ते पुरे हे मोवा मोसा कंपेअर केला मोवा मोस येवन साम अटॅक करून कशी जीव ताणतकी तशीची विंगडाला आस्ती विंगड ಚೆಲ್ಲಿ अनैतिक पुरे चांग नाही आमगेल जीव खात कडेरी आमका एक प्रकृती समेत मस्त नमुनेचे कष्ट दिता ಕೆಲವು ಪಂತ ಖಂಡಾಪಟಿ वत ಕೆಲವು ಪಂತ ಖಂಡಾಪಟಿ पावसू ಕೆಲವು ಪಂತ ಖಂಡಾಪಟಿ ಶಿಯ ಕೆಲವು ಪಂತ वत ना पावसू ना ಶಿಯ ना अयो ಕೆಲವು ಪಂತ भूकंप आयले सुनामी आयले हुवार आयले उद्दाನ ಕ್ಷಾಮ अयो नमने नमने प्रॉब्लेम अधिदैविक अधिभौतिक पुरे प्रॉब्लेम येता ते कंचा कंपेअर केला मोस करचे जनान मोस करचे केदन कसं जात म्हणून सांगू जायना आता ना इन्सल्ट्स आणि आम्ही करचे कामा निमित्त आमका मस्त जन इन्सल्ट करताची आमका रेस्पेक्ट दिनाची कडेरी आम्ही कसं की हे ಕೆಲವು ಪಂತ आमक हे जाय ते जाय म्हणून सांगून भिक्ष मागूक रेडी मेगला हे उणेस दुड्डू ना म्हण सांगून भिक्ष मागूक रेडी भिक्ष मागू जाय नी म्हण जाल्यार साल घेताची ताकोका म्हाका इतलो व्हड कार आसा एक म्हण सांगून साल घेवन पुणी घेताची ते साल घेवच्या जाय नी भिक्षे घेवच्या जाय नी म्हण जाल्यार खांपताची ना ते साल घेतील ती सुद्धा जाय म्हण जाल्यार खांपताची खांपून ते चोर होची म्हण कळली कुळे तांकां इन्सल्ट तोंड दाखोवचें जायना तशी मस्त पुराय जाता हें पुरा शोक खातीर चार एशी 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 म्हण सेल्फी काडून की फोटो काडून स्टेटसार घालचे आमगेले स्टेटस आमगेले पळयाची अशी अशी म्हण सांगून पुरा शोके खातीर खंयचेय प्रयोजन ना केलो पण ता बायल बामणाले लढाई सना सना विषयू ना हांव रांदप करना तू रांदप करना ऑर्डर कसाला केला इतले विषय लढाई डिवोर्स चेडूवांक कष्ट अम्मायना आवनयना दोग्गाले रक्षण ना चेडू वाट्यार पडलेंचे कडेरी आम्ही व्यापारी जीवनांतू मस्त जन नवे जन येताची मस्त जन मरताच आमी तो मस्त जन साना चेरडू परे येवची पळोवनय आसता तांगेले कसने पूर्वज ಕೆಲವು जन परे तांगेले आनो अम्मा परे मर्च वय पळयता ಕೆಲವು पंताक दिसता हो नवे रिलेशनशिप आसले खुशी जाता म्हण सांगून ಕೆಲವು पंत हब्बा हानगी कितली भार जावन आशिल्ली आनी मेल्ले म्हण खुशी जाता जाल्यार हे पूर खुशी पूर आसता टेम्पररी हे पूर बॉडीली रिलेटेड
हे आमगेले शरीराक संबंध पाविल तसले म्हणून ऍक्च्युली अक्क स्पिरिच्युअल कनेक्शन ना हे इतले पूर करता आध्यात्मिकतेक कनेक्शन ना ಈಗ ಹೊಡೊಡ್ಡ युद्ध करतल वै समेत ಹೊಡೊಡ್ಡ युद्ध विन जाताची जाल्यार हा मेगेले म्हळेले एक मन अंतास पळय ते विन जायनाची कितली ಹೊಡೊಡ್ಡ कष्टार्पणी विन जाताची ते विन जाल्यार ऍक्च्युअल विनर हा मेगेले म्हळे अटॅचमेंट कदन सोडता पळय ते ऍक्च्युअल विनर युद्ध विन जावची आता अनेक एग्जांपल दिला क्रीपर्स बಳ್ಳಿ वाळी ते वाळी कंचाक होलसिला म्हणरी बायलेले मऊ मऊ हातामध्ये निದ್ದता आणि ते बायलेक संतृप्ती करच्यांतू तेगेल जीवन फुल्ल वेस्ट करता हम्म ती वय तागेल वैरी डिपेंड जावन असता जीवन वेस्ट करता बायल चेडूव तितलेची दुड्ड करचे आमगेले घर आमगेले प्रॉपर्टी आमगेले चेडूव तितलेची हम्म वंश वंश अंत बरेला ते श्लोकांतू अशी इतले कोर न्हू आमगेल चेडू आनी तेंच करचे तांगेल चेडू आनी तेंच करचे वंश वंश अशी करता तांक मरतान वय तांक ज्ञान येना हें करची नाही आसिले भगवंताले वासुदेवाले भक्ती करचे अगत्य असेल म्हणून कळना अशी कितली की लाईफ लाईफ वंश वंश कोण कोर्ण ते कर्मा बंधनान पोण 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 उद्धार जावचे हे एक मनुष्यान साध्य ते ते तांक कळना हम्म खाली भक्तांगेल संगायला मात्र हे पुरा विषय कळचे कडेरी हे सिंह सिंह कश म्हळ्यार टाइम कशी केदन अटॅक जाता केदन आमगे टाइम येता म्हणू कळना अनेक एक्सप्लेन दिताची हे ಕೊಕ್ಕರೆ आणि ಗಿಡುಗ ರಣಹದ್ದು ಪುರೈ ಅನ್ನಿ ಪುರೈ ಡೋಂಗಿ ಗೂರು आमगेल पुरे तांडून खत्ताची ताज वैरी केलो पंता केलो जनाक दिसता अय्यो संसार बंधनात कितली कष्ट चिके गुरु लावचून चिके शरण जावका म्हण सांगताची गुरु लावचा म्हण सांगून तांक मेळतासले बोगस गुरु कितली की जन नमने नमने बाबाल पुरे शरण घेतात पुरा बोगस ते शरण घेऊन तांक कळता हो हे बोगस पक्कने ಕೆಲವು जन असताची तांनी करेक्ट गुरुले करेक्ट भक्तांगेले संगांत वय येताची ते कंपेअर केलं हमसाक भक्तांगेले संगा वय येऊन वय अय्यो हे चार नियम फॉलो करू बिनी जायना बा म्हाक बिनी पियावलो सोडून सोडू जायना असल पुरे म्हाक सांगू नका म्हाक बिनी का पिना जाल्यार ಮತ್ತೆ दूख येऊन खणखण येऊन अय्यो हांव ते पुरे करना बा 4 दिवस राबताची आयकताची आणि बापास तांगेल मांकडा बुद्धी शूर करताची हे तांगेल भक्तांगेल संग सोडताची ते हानी शुद्ध शुद्रांचे तांगेल ಒಟ್ಟು मेळनो तांगेले बुद्धी शूर करता तका आणि एग्जांपल दिला मांकड अशी ಕೆಲವು पंत ते मांकड एक रुका दकोन अन्नेक रुका उड्डून घुसने एक गुहेंत पोवण ते एक हस्तिल निमित्त ते पुड्डी जावन वता मांकड तशीची आमी मनशाले लाईफ वेस्ट जाता हंग पळया मांकड एक रुका दकोन अन्नेक रुका उडचे एक जन्मा दकोन अन्नेक जन्मा उडचे कंपेअर केलं एक शरीर ಅದಕ್ಕೂ एक शरीराक मांकडशी जंप करता असचे कसने ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಿ ಕಂಚ್ತೆ ಪ್ರಚೇತಾಸ तज्जे अंत पुळ्ळंतू पळेला सुड्याक कंपेअर केला एक जन्म ಅದಕ್ಕೂ अनेक जन्म सुणीशी ह्या लोक त्या लोक ಹ್ಯಾಗೆಲ್ गर तागेल गर म्हणून नमने नमने जन्म जाता ಕೆಲವು जन ताका घाण घालताची ಕೆಲವು जन शू शू म्हणून ताका लाकोन उडयताची तशें आमगेले जन्म खावचे जेवचे पिवचे रक्षणे न्हिदोचे इतले अंतू झाले इतले अंतू वेस्ट केले प्राणी जन्म मानव जन्म अंतू कदन आम्ही हे जन्म सार्थक करेत खाली हे असेल दुःख दुःख भरित जन्म हे दुःखालयम अशाश्वतम म्हणताची हे प्लेसाक हे प्लेस अंद्रब्बून सूक जाय म्हणारी खंय सोदल्यारी मेळना सूक म्हण दिसचे बूदी मुಚ್ಚುನ್ गेलेले एक नमने केंडशी फू 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 गेले कुळ वापास उज्जेता तशी सूक म्हण दिसची मात्र बद सूक ना ताजी मागशी कितली कष्ट असं म्हण आमची पळयले तशी असल एक दुःख दकोन आमका भायर येवच्याक एक वाट एक वाट ते असचे भक्ती कंची भक्ती वासुदेवाल वैरी भक्ती वासुदेव परो वेद पूरे वासुदेव
वासुदेव परामक। वासुदेव परा यज्ञ, वासुदेव परायण। तशी जड भरता 13 अध्यायांतू अशी पूर एक्झाम्पल दिवन ताण म्हणलेलं पूर सुलभ री रहुगण महाराजाक अर्थ खरे सीता तदನ रहुगणक लास्ट सांगता तू तुगले ज्ञान म्हणलेलं एक कसं नाही खड्ग धोरणं त्या मेटीरियल बॉन्डेज तक्क रपा 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 म्हणतात जी बंधन पुरे कटकरी भिद्यते हृदय ग्रंथी छिंदन ते म्हणलं ना सेकंड स्कंदन तुगेलं हृदय ಅಂತ बंधनाचे मस्त गांठेस्ता त्या तुगले ज्ञान ज्ञान म्हणाल कशी येता भागवत भक्तांगेल संघ निमित्त येता ते तुगले ज्ञान कटकरी ज्ञान आणि बंधन कटकरी मेटीरियल बंधन इल्युजरी एनर्जीचे माया बंधन कटकरी कंचन दृढ संकल्पदोर्नु ते ज्ञानाचे खड्गान मात्र कट करू जाता वासुदेवाले भक्ती करी म्हणून सांगता रहुगण भारी खुशी जाता मस्त थँक्स 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 म्हणता तेगेल पाया पडता कडेरी तो म्हणता या एक मनुष्य जन्मांत मात्र या एक देवाला भक्ती पावची साध्य आसा म्हाका कळलं ताका ज्ञानोदय जाता थोडे वेळ इतलेची असल एक महा साक्षात्कार आत्मसाक्षात्कार पाविल तसले बद्धात्माले संघ मेळ्ळल निमित्त थोडे संघ अल्पमप्यस्य हे सने थोडे वेळू संघ मेळ्नुवय तक्का ज्ञानोदय जाता लवा मात्र साधू संघ लवा म्हळ्यार एक सेकंडाचे सान एक पार्ट एक सेकंडाची टिक ताजे काही सान पार्ट तितले वेळ एक आमकां महाभागवत असल भक्त मेळ्ळा रे तांगेल संघान तामगेले अज्ञान दूर जावच्यान संशय ना रहुगणाक तशी जाले फस्ट ताका कांय कळता नासले आतां ताका ज्ञानोदय जाले आतां तो ज्ञानोदय जावन तो सांगता रहुगण महाराज अहो नृजन्मा किल जन्म शोभनम किं जन्मभिस्त्वा परैरप्यमुष्मिन् न यादृशीकेश यशा कृतात्मनां महात्मनां वा प्रचुर समागम मगिरी तो म्हणता बळ्या मोमेंट ऑफ एसोसिएशन थोडे वेळ तुका मेळ्ळल निमित्त मेगेल अज्ञान पुराय दूर जल रे न ह्यद्भुतं त्वचरणाब्जरेणुभिः हतां हसो भक्तिरधोक्षजे मला मौहूर्तिकाद्यस्य समागमाच्च मे दुस्तर्कमूलोपहतो विवेकः नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवतुभ्य ये ब्राह्मणाकाम अवधूतलिंगाश्चरन्ति तेभ्य शिवमास्तु राज्ञाम् तो ग्रेट एक महा अवधूत जावन आसले जड भरताक नमस्कार घालता आणि ज्ञानोदय दिलेल खातीर मस्त धन्यवाद करता आणि तांणी तांगेल वाटेर वताची हो तागेल काम करता हो जड भरत तागेल वाट सोदून वता मागीर जड भरत परफेक्शन तागेले लाईफ परफेक्ट करता तो देवा लागीं पावता एक आत्माल कहाणी जाल्यार तागेले 3 जन्माचे हो देव पावता कडे हो वय आणि सांगील पुरे अर्थ कोण घेवन ज्ञानोदय जालेल निमित्त चंद कोण मागिरी तो वय भक्ती मार्ग धोरण घेवन हो वय देवा पावता तशी हे कहाणी मागिरी शुकदेव गोस्वामीक रिक्वेस्ट केले निमित्त ते एग्जाम्पल पुरा डिटेल जावन 14 अध्यायांत एक्सप्लेन केले हज्जी मागीर येता पंचास्कंदांतू आता अंतू प्रियव्रत महाराजाले डिनास्टीचे एक्सप्लेनेशन पुरे जाल्ले स्वयंभुव मनुले आम्ही उत्तानपाद पळयलेनी प्रियव्रत महाराजाले दोग जणाले दिक्काचे चर्ते रायल जाले आनी हांगेले वंश जाले पुरे येता तन केलेल काम येना तांगेल नाव पुरे येता हज्जी मागीर येता ब्रह्मांड
कशी सृष्टी जाल्ले क्रिएशन ऑफ द युनिवर्स म्हणून एक लायक चॅप्टर आसा तांतू तुमकां कळटा हो खंय खंय खंयचे खंयचे प्लॅनेट्स आसा आतां तुमकां पितृलोक खंय आसा म्हणून गोचला पितृलोक खंय आसा आनी कसं नाही खंय खंय गंधर्व लोक खंय आसा अन्य एक लोक खंय आसा थंय ते कोण वच्चे थंय गेल्यार आमगेले करची काम कसं नाही थंय आम्ही लिव्हिंग एंटिटीज थंय गेल्यार कोण कोणाक खंय खंय म्हण कशी घालताची कडेरी खंयची नमुने नरक पुरे आसता नरकांत कसं पुरे शिक्षा मेळटा कोणा कोणा मेळटा तसलं पुरे डिटेल चंद एक्सप्लेनेशन आसा ते आणि नेक्स्ट मोकारी 5 क्लासान मेळटा इतली म्हणटाची आयचे सेशन विराम दिवया कोणाक कसं डाऊट